देड्याक पावस लागला तो व्हडले दोडको व्हडले हेजे उदीक हांगासर 11 रातचे हांचे उदक काडले परत देड्याक उदीक पावस येयलो आनी अशी कळी हे उदीक वचून ती कळी सगळी चोपाक पाणी फुडें वचना. मी घरान एकटीच आसता. हय एकटीच आहा. म्हणजे नात्रा माझी रावताली ती संडास ना म्हणून ती गेली. थळाव्या पंचाकडे आधार मागूंक गेल्यार त्याच्या कानार खंय केस. टेन्शन सगळी पयली ताचे नंग हे मुदीक घालून टेन्शन बायपासाक घेता सगळे. आणि हो संडास हे पयशे हेका दवरलेले ते 1.5 लाख म्हाका ते नुकसाण करून हे म्हाका बांधकाम करून हे म्हाका सुचयले ना. कोणाक मनशान सांगले तुका सांगले ऑफिसान वचून सांगून गेले तांकां वचून चाडयो सांगा. पुलिसान चाडयो केली त्यांनी मान्यधरान घातले म्हणजे हितून पंचायतीन घातले आणि अशा ऑफिसांनी खंय खंय ऑफिसान कोणाच्या ऑफिसां खंय कितें कोण बरें करता तेंची माहिती घेवन म्हाका कितें आदार दितील मदत करतील म्हणून सांगून गेले तांकां चाडयो करून सांगा. ओके. आता सध्या पर्यंत अशें कितें प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा. संडास पयलीं उबा वचूंक गावना. ओके. ही माती सगळी हे मातयेन म्हजो पांय पिकाडटा. तू पंच म्हणून ताका सांगपाक गेली ताणें कितें म्हटलें. त्याने हांव म्हाज्या दारार उमरो धरता चलोवंक लाग हांगल्ले व्हडल्या आनी चेडूय म्हाजे सांगूंक गेल्या म्हाज्या दारार इंजिनियर हाडटा लाग वाटे हांगल्ले चलोवंक लाग. चेडवाकूय म्हाजे तेच सांगले तेणे म्हाका बायलां कडेन उलोवपाची इला ह्या ना ते मेरेन हांवें ताका कितें सांगोवपूय वचना आनी हितूनूय वचना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.